भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय कितले गंभीर आसा ते तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आनीक कितें ह्या स्टोरीच्या फाटली स्टोरी कितें ते जाणून घेवपाक तुमी इच्छूक आसतले. आमचे तिनूय एडिटर आमचे बरोबर आसात. पांडुरंग बाब गांवकर, लौकीक बाब शिलकर, जोयल बाब आफान्सो. आनी लौकीक आज सुरवात तुजे कडच्यान करता की तांकां आतां म्हणटात की थायलंडा वचून बी हाडटले म्हणून. हाडून कितें जातलें आनी जे प्रश्न निर्माण जाल्यात ह्या प्रकरणा लागून तांच्यो जापो आमकां मेळटल्यो काय कितें? दोन तीन एंगल हा. एक हे इन्सिडंटाक लागून सिस्टम आमची कशी चलता ती एक्सपोज जाली. पंचायत लेवलाचेर जाल्यार वयर डिपार्टमेंट लेवलाचेर, सरकार लेवलाचेर ती एक गजाल एक्सपोज जाली. दुसरें एक बरी गजाल हितूंतल्यान जाली की सिस्टम्स थोड्यो जाग्यार पडटात. गव्हर्मेंटान धसको घेतला हेजो आनी त्यो थोड्यो SOPs कमिटीज बी केल्या. त्यो कश्यो काम करतल्यो वा कितल्यो इफेक्टीव आसतल्यो आनी ते कितले दीस इफेक्टीव आसतल्यो तेजेर कित्याक हो कंटिन्युअस उरपाक जाय ना त्यो. पण हेजो भाग गेलो. ह्या फक्त इन्सिडेंटा कडेन आमी पळोवपाक गेले जाल्यार असो इन्सिडंट आमी एक म्हाका दिसता एक 10 वर्सां पयलीं 10-12 वर्सां पयलीं काणकोणा पळयल्लो. बिल्डींग रुबी रेजिडेन्सी पडलेली आनी खुबशे जाण हें केले. तेजे ओनर्स आहा ते आमी आतां मेन फोकस दवरला ओनर्साचे ह्या केसीन. तेजे मॅनेजर बी ते सगळे ऑन ग्रावंड थंय एक्चुली मॅनेज करताले ते अरेस्ट जाल्या. आतां ते ओनर आहा तेंचे प्रॉपर्टीचो एक थोडो इलिगल भाग एन्क्रोच आसलो तो मोडलो. तांकां हाडपाक आतां थायलंडच्यान तांकां हाडपाचो प्रोसेस चल्ला. ते एक वेळ आयज फाल्यां सकाळ मेरेन पावतले. आनी सगळ्यांचो फोकस ते ओनरांचेर आहा जे एक्चुली थंय स्पॉटाचेर नासले वा ते गजाली थंय ऑपरेशनल हितून ते नासले. सो आमी जर एक्चुली रुबी कडेन जर हें करीत न्हू बरें लेट तांकां अरेस्ट करून हाडलेले. बरे फोटो बी बरो रिलीज केलो गोवा पुलिसांनी तांकां हाडल्या उपरांत. बरे गार्डनांचे आहा तेजे उपरांत ते खंय आहा डिस्चार्ज जाले. ते तांकां जेन्ना फ्रेमींग ऑफ चार्जीस आसले तेन्ना डिस्चार्ज केले. सो ओनर आसले तेंचो रोल कितलो ती तशीच सिरियस केस आसली. हांगासर ऑपरेशनल पळय जाल्यार म्हणटा आपूण ओनर पण आपूण डे टू डे हांगासरले ग्रावंड फंक्शनिंगांक नासता. तो स्टाफ आसता. सांपडटले कोण जे सकयल मॅनेजर लेवला तेंच्यांनी कसो लॅप्स केलो कित्याक ते पेटोवपाक दिले त्यो गजाली हे केल्यो ना. तितून आतां एक गजाल आयकपा येता की थोड्यो गजाली नांवाचो मोबायल नंबर दुसऱ्याच्या नांवार कसलें आनी कसलें लायसन दुसऱ्याच्या नांवार. हितून खूब कन्फ्युजन आसा. सो हे कशें अशे जे लुपोल्स आहा पळय ते कशें पॅक करतले गव्हर्मेंट ते पळोवचें पडटलें. पॅक करून सारके टार्गेटाचेर कसो वार करतले ते पळोवचें पडटलें. नाजाल्यार ते फाटले जे केसी येयला तेच जावपाचें. पांडुरंग बाब तुमकां कितें अपेक्षा आसा सिस्टम बदलतली म्हणून? कारण एक गजाल आमकां ह्या प्रकरणांतल्यान स्पश्ट कळ्ळ्या की पुराय सिस्टम भरगेल्या. सगळे जाण कळमेल्यात आनी सगळे जाण करप्ट जाल्यात. कळ्ळें तुका? आतां सगळे जाण म्हणटना तूं सगळ्याक कसो म्हणटा काय कांय जाण विचारतले. हांव आतां अशें म्हणन की करप्ट ना ते अपवाद जाल्यात आनी करप्ट आसप हो रूल जाला. सो कितें बदलतलें? आनी जे करप्ट ना ऑफिसर तांकां अशें खास कळगेन उडयल्लें आसा. हे हांवें रावंड टेबलान हेच्या पयलीं सांगलां. सो म्हाका दिसता की हे जे सगळें घडलां गोंयान, हे जे अग्निकांड जाला गोंयान, हेका मेन जबाबदार जे आसात ते आमची लोकल पॉलिटिकल सिस्टम आनी कांय ऑफिसर म्हणटलो हांव सगळ्यांक धरचो ना कारण बरे ऑफिसर आसा. अपवाद ते बावडे आनी तांकां अशें भायर खंय तरी उडयल्ले आसा आयटीक. पूण हे कांय ऑफिसरां खातीर हे सगळें जालां आनी चवकशीन ते मुखार येतले. आनी प्रमोद इतलेंच न्ही की हो एकूच क्लब न्ही. हांवें परस एडिटोरियलूय बरयला जवळ जवळ 50-60% तुका आस्थापनाची कोस्टल बेल्टांतली आसा ती तुका चॅक करपाक जर तूं वयशीत जाल्यार तुका ती इलिगलच मेळटली. म्हणजे कसले ना कसले तेंच्या कडेन परमिशन नासतलेच 100%. आनी आयजच्यान हें सुरू जालां. आयज सुद्दां एक सील केला. म्हाका दिसता पयर 2-3 सील केल्या. सो हें आत्तां गव्हर्मेंटाक जाग येयल्या आनी गव्हर्मेंट हे इतले व्हडले घटना घडल्या उपरांत गव्हर्मेंट जागे जाला. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ह्या सगळ्या गजाली कडेन दुर्लक्ष केलां आनी ताचे परिणाम म्हणून आमकां हें आयज गोंयचें नांव जें पिड्ड्यार जावपाक लागलां. कारण हो जो क्लब आसा हो इल्लिगल आसलोच
हाच्या कोणी पयलीं कितल्योश्योच इलिगलिटीज मुखार आयल्या. डिमॉलिशन जाला, FIR जाल्यात तेंचेर ट्युरिस्टांक मारला म्हणून. 1 म्हयन्या पयलीं सुद्दां व्हडली घटना थंय घडलेली आहा. पूण हें सगळें चलतलें कारण हेका ब्लेसिंग आशिल्ली. आमची पुलीस सिस्टम, आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आनी आमचें लोकल पॉलिटिकल सिस्टम जी गोंयांतली आसा हे सगळे ह्या गोश्टींक जबाबदार आसा. आनी प्रमोद जाता कशें जाणा तूं, हे इल्लिगल चलोवपाक सगळ्यांचें ब्लेसिंग आसता पयलीं. आनी जेन्ना कितें घडटा तेन्ना तेजी जबाबदारी घेवपाक कोण नासता आनी मागीर ते एकामेकाचेर धुकलप आसता. सो आतां जें चल्लां तें एकामेकाचेर धुकलपाय चल्लां. पूण जबाबदार हे सगळे लोक आसा ज्यांच्या हातीन जे आशिल्ले करपाचे आनी ज्यांच्यांनी करूंक ना, आपल्या कामा कडेन दुर्लक्ष केलें, ते सगळे लोक ह्या घटनेक जबाबदार आसा. म्हाका ह्याच मुद्द्याचेर बरी इंट्रस्टींग मुद्दो काडलो तुमी. आमी ताजे खोलायेन या तुमी तर. जॉयल बाब, कितें बदलतलें? हांव थंयच्यान सुरवात करता. कितें बदलतलें काय म्हणून? हे बदलपाकूच जाय प्रमोद. सी आतां सद्याक इफ यू सी नाव there are a lot of loopholes or gaps in the system. Like for example, I'll tell you a few cases. Fire brigade permissions were not there with Birch. Okay, that is on record. Suppose if the fire department had to just inspect the site and say that find that they did not have the permissions, the law does not permit the fire department to seal that premises. I mean, they have to report it to another authority. This is a gap. If the fire department had to visit this site and find that there is no fire permission allowed, granted, they should be in a position to seal the premises or order sealing of the premises. Thank you. Secondly, Goa Pollution Control Board. The Goa Pollution Control Board, since this is a green category, they go ahead dille. So they are using that loophole, saying that it's a green category. So without any permission, licenses, they have given them a go ahead. ताका सावंड पोल्युशन लागून दिसता न्ही? कांयच लागना दिसता. ना, सावंड पोल्युशन हे पोल्युशन न्ही. त्या हायकोर्ट सुद्दां पोल्युशन म्हणटा Again, ह्या नायट क्लबांचे. Tourism department says that every venue, every tourism related activity has to be registered with the department. What if they are not registering? Who will ensure compliance? See, there are a lot of gaps in the system, Pramod. Probably now with these SOPs coming into play, with so many committees being formed and all of that, hopefully things will fall in place. But again, when you are talking about big time corruption into the system, that still remains a big question mark, whether this entire thing which they have set up, will it really fructify at the end of at the end of all of this, or whether we will return back to our old ways after once this is forgotten. See, public memory is short. Maybe in a month or 2 months or 3 months, all of this will अशें लोकिकान म्हणिल्लें पळय, रुबीज एजन्सी big time disaster जाल्लो. Then gradually after 3 months everything was forgotten. No, I have one more submission here. A very practical one. एक रुबीचे बाबतीत जे तुम्ही म्हणे ताजे परिणाम कितें जाले ते आमकां खबर आहा. तांकां फ्रेमिंग ऑफ चार्जीसा टायमार ते डिस्चार्ज जाले. वन मोर रिसेंट वन इज लईराई. किती ऍक्शन घेतली रे सरकारान? ट्रान्सफर केल्यात ऑफिसरांक. किती दोळ्यांक उदक लायतात? 7 जाण गोंयकार मेल्यार ट्रान्सफर आनी 25 जाण मेल्यार सस्पेन्शन. हे कसली हे आतां 7 त्रिक 21 728 गुणाकार करपाक बसला सरकार. ते बी कितें 7 जाण जेन्ना गेले फक्त ट्रान्सफर मरे. कित्याक तुमचे आवडीचे ऑफिसर आशिल्ले थंय. आणि हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारलो ते प्रेस कॉन्फरन्स तेणी रातची घेतल्या पळय न्हू, की बाबा त्या रिपोर्टाचे कितें जालें तेजेर आपूण मागीर उलयतलो म्हणपाक लागलो. पूण ते आमी पयले थंय सगळे हितून वयर कलेक्टर लेवल ऑफिसर IAS सांपडटालो, SP लेवल ऑफिसर IPS सांपडटालो. म्हणजे तेंची जबाबदारी येताली त्या रिपोर्टांतल्यान कळटा तेंची जबाबदारी आसली म्हणून आनी ते सगळे फेल केल्या म्हणून. सो कांयच एक्शन ना. ट्रान्सफर म्हणून कितें गोंया भायर वचपा आसलें तर ट्रान्सफर घेवन गेले ते गोंया भायर. पूण आतां हितून आमी जर ह्या हितून पळयलें, हितून पंचायत फेल केल्या. आमी काल डॉक्युमेंट पळयले तितून पंचायत जो सरपंच तो ताका सेक्रेटरी लागना, रोशन रेडकर आहा ताका, तो आपूण सायनी मारतालो. तितून पंचायतीन प्रत्येक कॅटेगरी आसता, बार, जनरल स्टोर हेंचे सगळे तेंचे कॅटेगरी नायट क्लब ना, पण तो दिता ट्रेड लायसन, बार एंड रेस्टॉरंट एंड कम नायट क्लब घालून दिता. सो हेजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसपाक हे जालें पंचायत. मागीर ते गेली ती केस कोणी तरी ते प्रदीप घाडी आमोणकारान केस करता तेणी डेमोलिशनाक घातली. थंय तेंच्यांनी पंचायतीक धाडली. पंचायत डिपार्टमेंट घेवन बसले ती केस, तेजे डेटी दिताले. तितून जी पंचायत जेंच्यांनी डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या
तेजो एडवोकेटूच चडसो वचन आसलो सो एडजन जाता सो मॅटर ते थंय था आनी त्यांनी जे डॉक्युमेंट सगळे पंचायतीन दिले ते लायल्या पळय न्हू वांगडा ते पळोवन डेप्युटी डायरेक्टर पंचायतीन ते ऑर्डरीची डेमोलिशन स्टे दिल्या कित्याक आपल्याक हे सगळे पळोवंक जाय आनी मागीर ते चल्ला कारबार आतां ते जाले ते हेजे मागीर तेणी सेम टायमा GCZMN केस घातलेली की बाबा ते उदकान CRZ लागता म्हणून एक्चुअली CRZ लागना खरो कारण जेन्ना ती मानस एक्चुअली ते 2 मानसो त्यो मानस म्हणजे कंट्रोल वॉटर ते हाय टायडान लो टायडान तुजे येना सो ते तेजे भायर पडटा पण डिसेंबरान तेंचे कडेन डिसेंबर 2023 GCZMN कडेन केस आसली तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें इन्स्पेक्शनाक तेंच्यांनी चुकीच्या डॉक्युमेंट बी आमकां थंय स्पॉटार दिवना ह्यो सगळ्यो गजाली केल्ल्यो पण तेंच्यांनी ऑर्डर दितना लास्टाक सांगलें की हे आमच्या ज्युडिक्शनान येना आनी ती चॅलेंजूय केली तशी जे ओनर आहा जे अगेन्स्ट आसा तेणी सांगलें तुमी आपल्या शोकॉज नोटीस काडल्या ती तुमच्या ज्युडिक्शनान येना म्हणून सो ती जेन्ना ऑर्डर येयली तेन्ना आमच्या ज्युडिक्शनान येना हें तेंच्यांनी ओके कायद्यान सांगलें 2 वर्सां लागली पयलीं दिलें जाल्यार तो मनीस आनी खंय तरी वचपाचो आपली केस घेवन दुसऱ्या 2 वर्सां ताका सांगपाक लागले की हे आपल्या ज्युडिक्शनान येना इतले करपाची गरज नासली आपल्या ज्युडिक्शनान मेळपाची आपूण केसूच घेना म्हाजे फुडें नाका ती केस 15 दिसांनी 2 वर्सां कित्याक लागली सो दुसरी मागीर आतां हेजें आहा रेव्हेन्यू मुखार केस आसली रेव्हेन्यून मामलेदारान एकदां इन्स्पेक्शन केला तेजो रिपोर्ट डेप्युटी कलेक्टराक दिला तेणी नोटीस इश्यू केल्या मदीं कांय ना मदीं TCP कडेन डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन ते मनीस गेलो ते प्रॉपर्टी लागून तेणी पंचायतीक बरयतात BDOन मातशें कितें इन्स्पेक्शन बी इनिशिएट केलें आनी हें चल्ला ते म्हणसर उजो लागला आनी पेटोवन गेले आतां फायराचे प्रमाण म्हणटा फायराचे सांगता की फायराचे 2 आहा वर्जन एक ज्वेल सरान म्हटलें तें तेंचे कडेन NOC ना म्हणून पण थोडे म्हणटा आसली आनी आतां लिपयता म्हणून आतां एक पंचायत उरता तेंचे कडेन कॉपी आसपाक जाय खरी ते सगळे प्रोसिजर फॉलो करता नाजाल्यार दुसरो ओनर उरता तेजे कडेन कॉपी आसा तो खंयची ना खंयची कॉपी मॅनेज करून म्हणजे तेणी दवरल्या विदाउट फायर तो चलोवचो ना येदोकलो सो थंय आतां हे जर इन्व्हेस्टिगेट न्यूट्रल जातलो आतां सरकाराची कमिटी पळया कमिटीची मॅजिस्ट्रेरियल काडल्या 4 मेंबरांची अंडर अंकीत यादव तितून एक डेप्युटी डायरेक्टर फायर एंड सर्विसीस आहा तो आपली मिस्टेक आसत सुद्दां जाल्यार आपल्या डिपार्टमेंटात त्रासान घालतलो कित्याक बरोबर तितून मागीर मदीं गेलो एक जो मेंबर आहा तेजो रिलेटीव दुसऱ्या एका हितून आहा जेचेर डावट येवंक शकता सो अशी मातशी कमिटीनू प्रॉब्लेम म्हणजे हांगासर न्यूट्रल जावपा खातीर मातसो तो बी भाग पोवचो कोणूच आपल्या डिपार्टमेंटात सहजार त्रासान घालना कित्याक मागीर ते लास्ट आपल्याचेर देव बरोबर न्ही पांडुरंग कित्याक भिवचे रे ऑफिसरांनी ह्या सरकारान आज मेरेन भ्रश्ट अधिकाऱ्यांची कसली कारवाई केल्या जेन्ना गोंयकार मेले स्टॅम्पीड जावन तेन्ना सुद्दां फक्त ट्रान्सफर केल्या मरे तुमी आनी त्या रिपोर्टाची कितें जालें तें अजून कोणाक खबर ना पर्रीकराचे वेल्यान अकाउंटेबिलिटी फिक्स केल्ली आसता रिपोर्टा भितर तरी तुगेलें कांय जायना एक CM आमी पळयलो की मनोहर पर्रीकर 2000 ते 2004 आनी ताजेर मागीर 2012च्या उपरांत तो येयल्ले फावट अशें कितें मेळ्ळें करप्ट ऑफिसर की सगळ्यान पयलीं सस्पेन्शन करतालो हायस्ट सस्पेन्शन कोणाच्या काळान जाला जाल्यार तें मनोहर पर्रीकराच्या काळान जाला आतां कितें जालां आमचें सरकार हें सगळ्यांक सांबाळपाक सोदता कोण ना कोणाचो लिंक आसा सगळे कडेन सगळे हात बरबटलेले आहात आतां तुमी कितके म्हणून हें सोंसतले सो म्हाका दिसता खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय प्रमोद एक गजाल दुसरी ती म्हाका दिसता हेणी सांगली लौकिकान की तेचेर म्हाकाय डावट आसा की पंचायतीचे सगळे जण आतां ब्लेम करता उठसूट सगळे जाण पंचायतीचेर घालता पंचायतीचें जें लायसन दिलां तेजी वॅलिडिटी 1 वर्साची न्ही ते 23 दिलां तेणी ते 24 सोंपला आसपाक जाय 1 वर्साची वॅलिडिटी न्ही तेजी सो आतां ती ना आतां ती लायसन ना सो उठसूट तेजेर घालतात पळय हे सगळे जाण आपलो बचाव करपाक तेजो बाकरो करपाक वतात ते हे सामकें रॉंग आहा तिसरी गजाल म्हाका सांग प्रमोद एक बिझनेस घालपाक तुम्ही IPP नावाची गोष्ट केली इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इंडस्ट्री हाडली आणि कोणाची काय लागना आम्ही दिले परमिशन विषय मोकळो म्हणून ही गोयची इंडस्ट्री टुरिझम इंडस्ट्री ही आता कोलॅप्स जावपाच्या हेचेर आसा म्हणजे तुम्ही शेकान मर्डर लोकांची केली टुरिस्टांक मारले तुम्ही तुमचें नांव टूलकिट लोकांनी चलयलें गोंयचें नांव सामकें पिड्यार जालां आनी टुरिझम इंडस्ट्री कोलॅप्स जावपाचे हेचेर आसतना तुम्ही ह्या टुरिझम इंडस्ट्रींतल्या हेतून लायसनां दिवपाक 10-12 एजन्सी कित्याक सगळे जाण खावपाक लागल्या सगळ्यांक मेळटा तुका जर मेळटा जाल्यार हांव कित्याक सोडटलो म्हाका मेळटा जाल्यार हांव कित्याक सोडटलो हे जे करप्शन जे आहा ताचो लेवल अत्यंत मोठ्या प्रमाणात वाडलेलो आसा आनी ताचो परिणाम म्हणून ही जी पापां जावपाक लागल्या आतां हे जे घडपाक लागला हेजे परिणाम सो म्हाका दिसता टुरिझम इंडस्ट्री आतां जर जाग्यार घालतलो हे CMाक आनी टुरिझम मिनिस्टराक बरो चान्स आसा की सिंगल विंडो सिस्टम आतां येवपाक जाय आनी कोणाचें क्लियरन्स ना आनी कोण इल्लिगल चलचो ना हेजी काळजी घेवपाक जाय तुमी जर सगळ्यांक सांबाळटले जाल्यार ते मॅस जातलेच मुगेलें स्पश्ट मत आहा
ही एकदां एक कॉलेप्स जावपा जाय कारण हो फक्त इल्लिगॅलिटीचो प्रश्न ना थंय ते ड्रग्साचोय प्रश्न आसा थंय प्रॉस्टिट्युशनाचोय प्रश्न आसा थंयचे स्पाची नांवा सकयल ज्यो भानगडी चलता पळय ताजोय प्रश्न आसा त्याच बरोबर थंय येवन ज्या तरेचे क्रिमिनल रावता आनी बाकीचे स्टेटींतली पुलीस येवन धरून व्हरता पळय तांकां तांचोय प्रश्न आसा त्याच बरोबर इल्लिगॅलिटीचो प्रश्न आसा इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचो प्रश्न आसा म्हाका दिसता हे जो मेरेन एक कॉलेप्स जायना पळय जॉयल this needs a collapse then only we can think about rebuilding something हे पॅचवर्क चल्लं पळय सध्या ह्या पॅचवर्काच्यान कांय जावपा ना फाल्यां कितें करतले जाणा आज सगळ्यांची ऑडिट करपा लायलो मरे तुवें म्हणटा तशें 1 म्हयन्या उपरांत त्या ऑडिटाचे पयशे खावपा लागतले ऑडिट जावन कितें जातलें कळटलें न्ही तुजे कडेन कितें आहा कितें ना तें ऑपॉर्च्युनिटी टू अर्न मोर म्हणटा तेची 1 म्हयन्या उपरांत आमी हेडलायनी करपाचें बंद करतले हाचे घडये बरोबर मागीर त्या ऑडिटांचेर तांचे पयशे खावपा लागतले हे मनीस बदलतले मुगे प्रश्न तो आसा हे मनीस बदलतले प्रमोद म्हटलें अशें की इन्व्हेस्टिगेशन करपाक कोणाक तुमी दवरला डिस्ट्रिक्ट एडमिशनाचें काम कितें हें पळोवपाचें न्ही तोच इन्व्हेस्टिगेट करता तोच इन्व्हेस्टिगेट करता हय फायर ब्रिगेड तुमी घातला ऑफिसर फायर एनओसी आशिल्ली हांकां अशें कितल्याशाच कोस्टल बेल्टांत लोकांक फायर एनओसी ना आत्तां ना तुमी कोणाक म्हणून घातलें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक करेक्ट हेका ज्युडिशियल एका न्यायालयीन चवकशी जावपाक जाय ह्या गोश्टीची डेफिनेटली आनी ट्रान्सपरंट आनी हे अशे अधिकारी हाडपाक जाय जे ह्या पिक्चरान खंय ना जे लायसन्स दिवपाच्या हेतून ना ते अशे अधिकारी हाडून हेची चवकशी करपाक ज्यो एजन्सीज लायसन दिवपाचे प्रक्रिये भितर आसा त्याच एजन्सीक धरून इन्व्हेस्टिगेशन कसो करता बरोबर न्ही मग 2 भाग असा एक वन इज वॉट फंटरंग एज सेड सिंगल विंडो क्लियरन्स केल्यार म्हाका दिसता चडशी गजाली जाग्यार पडटल्यो सो दॅट देर वील बी अ सिस्टम इन प्लेस एकूच सिस्टम जातलो फॉर ऑल लायसन्सीस वील बी थ्रू दॅट CM had issued this about 2-3 years back पण ते जावपूच ना अजून काय द सेकंड अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस इज कंप्लायन्स तूं ते सिंगल विंडो देखून दिलो समज तुजे ग्राउंडार आसा शेमऱ्यांनी इलिगल स्ट्रक्चर्स So what is a guarantee that even after that single window, these things will not flourish? Because these are underhand dealings, no? Those can continue. तुझा single window थिंगाच उरलो, हिंगा घर व्हडलें हें काडलें structure. So these are 2 parts. The only sad part here is we do not know the trail, and this leads to a big suspicion कि money trail जो असा in this illegality, where it leads to, आणि why एक्शन इज नॉट बीन टेकन टू एन एक्सटेंट दॅट आतां पयर फाटी गेले आनी एक मातसो तरी डिमॉलिशन केलें पार्ट डिमॉलिशन पार्ट डिमोलिशनाचो जोक आहा ताजी पार्ट डिमोलिशन केन्ना करता वचून डिपार्टमेंट सीझन सोंपतकीर सीझन सोंपून तो परत सीझन सुरू जावपा आयलो तो परत ते बांदता आनी जर पयर हें जालें नाशिल्लें हें परत वता आशिल्लें डेमोलिशन करपाक तेच्या व्हडलो फुडलो जोक आहे दीस इज द 3rd टायम हे डिमॉलिशन करून परते मारता डिमॉलिशन करून ते परतून बांदता हेंचे एक पाटी टुरिझम डिपार्टमेंटान डिमॉलिश केलें परतून बांदलें आनी हांची ऑथॉरिटी काडून पपाईक बांदल्या ते क्लबवाल्यांनी एक्सप्लेनेशन दिलें मिनिस्टरान टुरिझम मिनिस्टरान ते पावसान आसले आमकां शेवाळ व्हरपाक मेळना पावसान सो आमकां ते मनसून जावन अशें कितें एक्सप्लेनेशन दिलें म्हणजे ते शेवाळ थंय पावचे ना आमी डेमोलिश करूं शकचे ना आतां शेवाळ्यानूच करपाक जाय शेवाळ्यान करपाक जाय तशें दिसपाक जाय बरोबर This illegality असा तुका बेस्टच दिसता सारक्यो इफ यू एज अ कॉमन मॅन इफ यू इवन गो देर ऑन द बीच इट इज विजिबल टू युअर नेकेड आय तुका व्हडलो हें नाका तिका डॉक्युमेंट नाका हें करपाक नाका तुका पयल्याच कळटा ते हॅव कम्प्लिटली एनक्रोच्ड इनटू द सी बरो मुद्दो काडिल्लो लौकिकान इज व्हेरी इंटरेस्टिंग 1-1.5 म्हयन्या पयलीं रोमियो लेन क्लबा भितर झगडी जाल्ली पुलीस कंप्लेन जाल्ली बाउन्सर आनी टुरिस्टां मदीं बरोबर पुलिसे मरे त्या क्लबाची कंप्लेन आयली कोणेच पळयलें ना रे बाबा ज्या जाग्याचेर ही कंप्लेन जाली तो जागो लिगल इल्लिगल तांचे कडेन परमिशन आसात ना काय तितलेंच तांकां सासपिलें आनी सोडून दिलें कारण सावंड पोल्युशनाच्या बाबतींत लौकीक अशें जाता न्ही हांगा हायकोर्ट सांगता हांच्यो करंदाय बंद कर म्हण लोक बोवाळ मारतात गांवांतले आमच्यांनी रावपा जायना म्हण आनी पुलिसेक खंय वेल्यान फोन येता हाका चालू दवर आनी ताका बंद कर म्हणून हें कितें आमी ह्यो इन्सिडेंट जावन त्या बेल्टान 2 दीस भोंवले पळय न्हू तेन्ना ह्यो गजाली आमकां लोकल्सां कडल्यान कळ्यो जे थंय बारीक बारीक शॉपां चलता तेंचो बिझनेस तांकां तसो लिंक आहा एलायड एक्टिविटीज म्हणटा तसो पूण ते सांगताले म्युजिकाचो त्रास आमकां जाता आमी जर कोणी कंप्लेन करीत इवन PI लेवल ऑफिसर येवन आवाज येता खंय आवाज येता तुका केदो आवाज जाता तो बारीक मरे आवाज हो इंडोर मरे
अशें कितें तांकां लोकांक सांगता ते एक पुलिसा मुखार ते PI मुखार ते आनी चड शापोतां सांगूंक वचना लोक तर तेंचो धंदो आहा तेंचें दुकान आहा तेंचें बारीक हॉटेल चलता त्रास जाता तेन्ना कंप्लेन केली जाल्यार तो राखपाक येता एका आतां मदीं आमी एक आनी बातमी येयली की एका प्रोटेक्शन IPS बी दितालो म्हणटा आतां इन्वेस्टिगेशनाचो भाग मुख्यमंत्र्यान तेजेर इन्वेस्टिगेट करता म्हटलां पण हांगासर प्रोटेक्ट करपाक हेच करेक्ट सो या एक बरो instance आसा and since we are coming to the fag end of our round table this thing I just want to mention this the height of illegality एक मोरजी एक high profile restaurant आसा high profile it's just overlooking the sea completely illegal demolition तेजेर notice आसा it's gone to demolition but it's not demolished thriving आणि तेजे खूब फाटी आमी द गोवनाचेरूय रिपोर्टूय हाडला इट इज बीन एंडोस्ड बाय द टॉप ऑफ पॉलिटिकल क्लास सगळे व्हडले पॉलिटिकल लिडर्स आसा दे आर एंडोसिंग इट एंड इट इज बीन रन बाय टू बॉलिवूड सेलिब्रिटीज I mean, this is the irony. Illegal structure right on the beach, declared illegal, asked to be demolished, but it is thriving. हांव लास्ट हेजेर येता लोक हांव मरे म्हजो एक व्हिडिओ खूब पयलीं व्हायरल गेल्लो की एक गोंयची वाट लावपाक गोंयकारच पुरो म्हण आनी गोंयकार अधिकारी पुरो म्हण आज जेन्ना आमकां दिसता पळय ह्यो सगळी इल्लिगॅलिटी कोण अलाव करता काय म्हणून आमचे गोंयकार अधिकारीच करतात गोंयकार सरकारी कर्मचारीच करतात तो ओनर भायलो आसूं रे ताका सगळें हांगा येवन रान मेकळी करून दिलं पळय नाल्यार बीच मेकळो करून दिलो पळय ते कोण हे सगळे आमचे गोंयकारच ते मागीर राजकारणी आसूं ती ब्युरोक्रेसी आसूं नाल्यार ते सरकारी ऑफिसरांतले कर्मचारी आसूं तांकां खबर आहा एक फायल खंयच्यान खंय व्हरपा जाय ती ह्या टेबला वयल्यान त्या टेबलार व्हरपा खातीर कसली गरज पडटा ती सो म्हाका एकच प्रश्न आसा गोंयकार म्हाका प्रत्येक खेपे असो इन्सिडंट जाता पळय सारको सोशल मिडियाचेर फुरियोज जाल्लो दिसता फुरियोज सोशल मिडियाचेर कीबोर्ड वॉरियर्स मागीर मरे कांयच जायना तुका दिसता गोंयकाराचो प्रेशर तरी कन्सिस्टंटली उरतलो तेजोच फायदो एक्चुली सिस्टम घेता की आतां 2-3-4 दीस जाले इन्सिडेंट जावन आनी 4 दीस जाले की मातशें थंड जायत रावतले आनी मागीर कोणाक ते तितले रिपोर्टाचे पडलेले आसना 1 विकाचो टायम दिला ते आनी 4 दीस वाडोवन घेत कंप्लीट इन्क्वायरी जायना जाल्यार हेजोच फायदो सिस्टम घेता की गोंयकार पयलीं ते तितले पुरतेच ते वॉरियर जाता मागीर ते विसरता सो आनी तेजो फायदो मागीर सिस्टमॅटिकली सिस्टमाक जाता आनी मागीर कोणाक ते रिपोर्ट येयलो की नाही आनी ते आमीच चलोवपाचे मागीर आमकां एक ते दुखणें म्हणून आमी चलोवपाचो रिपोर्ट घेवपाचो आमी 2 दीस चलोवपाचे हय तेका थंय ते सोरोपांनी कुत्रो घातलो जितले इडमेटले पळय न्हू ते ह्या डिस्कशनाक तश्यो मेळचो ना परिस्थिती आमची तर पांडुरंग बाब गोंयकाराचें तरी कितें बदलतले काय गोंयकारय ये रे म्हाज्या मागल्या सेम प्रमोद हेच बरयल्लें 2 दिसां पयलीं शेकाचें परमिशन आमी घेता काडटा आनी दिल्ली वाल्यांक दिता रेस्टॉरंटाचें परमिशन आमी घेता काडटा आनी दिल्ली वाल्यांक ज्यूस सेंटर एक्सायज लायसन्स सगळें आमी काडटा आमच्या नांवार गोंयकार आनी काडटा आनी दिल्ली वाल्यांक दिता आनी अशें सगळें जाल्या उपरांत हो सगळो मॅस जाता पळय तेन्ना ते बॉब मारता आमीच आनी शंक मारता तांच्या नांवान सो म्हाका दिसता गोंयकारान जागो जावपाक जाय बेश्टो जागो जावपाक जाय न्हू तेमी उठसूट तुमी भायल्यान काडून विकला सगळें तें काडून भाड्यांक दिला सगळें आनी आतां तेंच्या नांवान बॉब मारता हेका दिसता आमी गोंयकार रिस्पॉन्सिबल आहा ह्या सिस्टमीक ह्या पॉलिटिशियनांक जितके जबाबदार आमी धरता तितके म्हाका दिसता प्रत्येक म्हणजे जे गोंयकारान हें केलां कर्मां तेंच्यांनी आपणाकूय जबाबदारी धरपाक जाय रिस्पॉन्सिबल धरपाक जाय ह्या गोश्टी खातीर जयल बाब गोंयकार तरी कितें करतलो काय तो 8 दिसांनी तोय न्हिदतलो See, not all Goans, Pandurangan एक बरो मुद्दो काढलो, but not all Goans are responsible. I feel tomorrow if I am leasing out my premises, I mean everybody has got a right to lease out. Maybe because they are doing it because of their financial situation, or they are getting better money. It doesn't mean that the business should be run illegally. आता फाल्यां हांवें धरून कोणाक एक लीज दिले म्हजी premises, that person has to comply with those formalities. येस But given the system, Pramod, to a question called it's very difficult. Now we have reached a point of no return, I think. that's why I said we need a collapse. Collapse. Then only we can rebuild something. Yes. विचार करया आनी पळोवया की आमी कशें बिहेव करपा जाय ते पांडुरंग बाब लौकीक बाब जयल बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार